फोंडेच्यान सावड्ड्या वाटेन वचपी एका खासगी बसीन शिरोडा बाजारांतल्या रस्त्या कडेन आशिल्ल्या विजेच्या खांब्याक बऱ्याच नेटान आदळ्ळी। हो विजेचो खांब विजेच्या तारा सयत रस्त्यार पडलेलो। ह्या बसीन खांब्या वांगडा 5 दुचाकींक धडक दिल्ल्यान भयाचें वातावरण तयार जालें। अपघाता वेळार स्कूटर चलोवप्यान गाडये वयल्यान उडी घेतिल्ल्यान तो वाटावलो। फोंडेच्यान सावड्ड्या वचपी ह्या बसीच्या ड्रायव्हराक बस चलयतना घोळ आयिल्ल्यान हो अपघात जालो अशें कळ्ळां। ह्या बसींत आशिल्ल्या 5 बायलांक मातशी दुखापत जाल्या। ह्या अपघातांत रस्त्या वयल्या 4 लोकांकूय मातशी दुखापत जाल्ल्याचें मुखार आयलें। सुदैवान थंय नुस्तें विकपाक बसलेल्या बायलेन अपघात जाता तें पळोवन सुरक्षीत थळार धांव घेतली। अपघाता वेळार रस्त्यार हेर आनी कोण नाशिल्ल्यान अनर्थ जावपा पासत टाळ्ळो।